चालू करतो. ना त्यांच्यानी सांगून येलो. गुड इवनिंग. व्हडल्यान उलया. हांव शेख इम्रान, एक्स वास्को ब्लॉक काँग्रेस कमिटी अलॉंग विथ एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आज आम्ही हांगा तुमकां वेलकम करता येयले म्हणून. आनी हांव सांगपाक सोदता की आमची आज फूल कमिटी आज आमी डिजॉल्व करता काँग्रेसून. कित्याक म्हणल्यार जाल्यार आज आमी इतले वर्सां जाले, आज कमीत कमी 20 वर्सां जाले. 2002 हांव काँग्रेसान आसा आनी एज अ मेंबर म्हणून आसा. मागीर हांव आतां लास्ट 3 years हांव वास्को ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आसलेलो. तरी आसतना आज आमी खुबशे हांगा कामां वास्कोचे आसलेले, आमी आमच्या ऑफिसा थ्रू खुबशे कामां हांगा करपाक सोदलेले. आमी लास्ट टायम आमकां इलेक्ट्रिसिटी बिलाचे प्रॉब्लेम जाले तेन्ना आमी आमचे PCCक DCCक आमी सांगले, सर तुमी हांगा या, आमचे हांगा आमी हेजिटेशन करपाचें आसा इलेक्ट्रिसिटी बिला खातीर, उदकाची बिला खातीर. आमी एवरी टायम तांकां आपयता पण ते येवपाक तयार जायना. आमी आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाक आपयता, DCCक आपयता, ते आमकां केन्नाच आमकां रिस्पॉन्स दिना. आमकां अशी प्रॉब्लेम जाता हांगा. आमी आमच्या हांगा लिडराक घेवन ते सगळे करचे पडटा. फाटले दिसान पेट्रोल वाडलेले खातीर आमी तांकां फोन केले, तांकां सांगले सर आमी फाल्यां पेट्रोलाचे आमी हेजिटेशन करता पेट्रोल पंपाचेर, तुमी या म्हणून. ते येता म्हणटा येयना केन्ना. आमकां एवरी टायम बायपास करता. आनी आमची वास्को ब्लॉकची फूल कमिटी म्हाजे वांगडा आसा आनी ते म्हाका फूल सपोर्ट करता. पण म्हाका एकट्याक आमकां जायना. आमचे बराबर आमचो सिनियर लिडर आसा सैफुल्ला खान आसा, तो आमकां घेवन आमी हेजिटेशन करपाक वयता. लास्ट टायम आमकां रेल्वे स्टेशनार तुमी जाणा आसतले ते रेल्वे ब्रिजा खातीर ते बांदलेले ते टायमार आमकां मेमोरंडम दिवपाचे आसलेले. आमी तिका रेल्वे स्टेशनार गेले आनी थिंगा आमी मेमोरंडम दिले. तेन्ना आमी आमचे सिनियराक आपयले. सिनियर आमकां केन्ना रिस्पॉन्स दिना आनी केन्ना आमकां आमचे फेवरान आमकां घेयना. म्हणून आज आमी चिंतलेले की आतां इलेक्शनाचे दवर येयल्ले आसा, आमकां अजून सुद्दां तेंच्यांनी आमचे ब्लॉक डिजॉल्व केले, न्यू ब्लॉक करून तेय डिजॉल्व जाले. आनी आमकां तेंच्यांनी विचारून सुद्दां ना की आतां कितें चल्लां, तुमी आतां कितें करता, आमी ब्लॉक कितें करता, आमचे मेंबर्स कितें करता, केन्नाच आमकां विचारना, केन्नाच आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना. म्हणून आतां आमकां एक डिसिजन घेवचें पडलें. हांव ह्या हितूंतले वायस प्रेसिडेंट आहा आनी हेच्या पयलीं हांव शेख हसन अरुण कडेन काम करतालें. ते बी काँग्रेसीन. जेन्ना तो BJPन गेलो ते सोडलेले कालवाजा कडेन गेली. कालवाजा कडेन सोडले ते सैफुल्ला खाना कडेन आमी रावली. पूण काँग्रेस सोडूंक ना आज पासून. म्हाका 40-45 वर्सां जालीं काँग्रेस आसा आनी पॉलिटिक्स म्हणल्यार म्हाका सारकें सगळें कळटा कितें करपा कितें तें. आनी इतलें करून जर आमकां तुमी रेस्पेक्ट चड तांकां दिना जाल्यार एक आमकां ब्लॉकान आसले आमी ब्लॉक रिजेक्ट केलो. कित्याक केलो हेंच्यांनी हांव फाटीं हें घेतलें हेजेर तेणें दाखोवन दिवपाचें आमची कितें मिस्टेक आहा जाल्यार. ते मिस्टेक सुद्दां दाखोवन दिना. मिटींग आपल्याला मिटींग घेयना तूं, आमकां आपोवन घेयना. आनी तुजे कडेन रावन उपयोग कितें आमी? येऱ्या तेऱ्याक तूं काम करता, आमी कितें करपाचें? आमचे कसलें काम कोणा कडेन वचपाचें आमी? तरी ल्हान मोठी कामां आमी कशीं करतात. ते पळोवन गेलो येयना, सांगना, उलयना. तूं सांग न्ही कितें? नाका म्हूण सांग न्ही आमकां. अजिबात येयना तूं आनी आमकां आपोवन घेयना. आमी काँग्रेसमॅन तूं फाटीं येयला आसता म्हाज्या पयलीं. सगळ्यांक म्हाका 46 वर्सां जालीं म्हाका काँग्रेस पार्टीन. आनी 6 वर्सां म्हाका जालीं पार्टी सोडूंक हांवें. ज्युनियर सिनियर जालें हांव. तुमचो वालर उरला कितें आनी? तुम्ही मेळात तांकां घेतात करतात ते बरें आहा. आतां जो तो येता उडी मारता वयता. आतां एकट्या उडी मारलो, पयलीं NCP आसलो जो उडी मारलो BJPन गेलो, BJPन उडी मारलो काँग्रेसीन गेलो. तो जर आलो म्हळ्यार तूं सारको राव, आमच्या वाटेक येवं नाका.
तुका पण चणे खाऊंक मेळटा ते व्हडले काबुली काय धाकटे ते खा. आमच्याकडे मोदी येऊ नका मानगडी. आम्ही पक्की काँग्रेसमॅन आहात, पक्की आसलेली. पण आता आमकां फुडें कितें तें करचें पडलें. कित्याक जर आमकां आमचे आज काँग्रेसमॅन कोणाक आमी वोटींग वयची आमकां तुमकां दिना. कित्याक आमची कामां जावना. कोण करतलो कामां आमची? हे करतले वो करतलो चोडवणकार करतलो. माझे पयलीं चोडवणकार तेचे पयलीं हांव आसा हांगा. हेचे पयलीं सांगला ना कितें उत्तर दी म्हणान. हेचे उत्तर ना काय ना काय ना. ते उत्तर दिने आमकां तूं फाटीं फुडें कितें करता. हांवें स्वताच आपयलें ताका येयना. आमचे कडे कोणते तूं आपयलें येयना आमकां. आमी मणशांनी आनी इतले वर्स आमी काडूंक ना काँग्रेसीन. काँग्रेसी वा दुसऱ्या कोणाक आमी अजून हें करूंक ना. सगळ्यात पयलीं हांव प्रेस येयल्ले म्हाज्या भावान भयणानो सगळ्यांक गुड इवनिंग. आयज वास्कोन कितें घडटा तुमकां प्रेसान सगळ्यात पयली न्यूज तुमकां कळटा. आयज तुमी पयले आसतले वास्कोन आयज आमकां कशे काँग्रेस ब्लॉक आमचे पयलींचे काँग्रेस ब्लॉक आहा आयज आमच्या वांगडा कितें जाता तें तुमी पयले आसतले. लायफान कितें आसता एक डिसिजन आमकां घेवचेच पडटा. तें हार्ड आसता पूण घेवचें पडटा. ते डिसिजन आयज आमी खंय ना खंय हार्ड डिसिजन आयज आमी खंय ना खंय आमी आयज घेतलेले आहा. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हटल्या तशें आख्खी कमिटी वास्को ब्लॉक विथ एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स वी आर रिजायनिंग फ्रॉम वास्को प्रायमरी मेंबरशीप. रेजिग्नेशन दिवपाचें एकूच रिजन एक बेटर वास्को एक बेटर फ्युचर ऑफ वास्को आमी पळोवन एक रेजिग्नेशन दिल्लें आहा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मायसेल्फ इंट्रोड्यूस करता. 2007 हांवें पॉलिटिक्स जॉईन केल्लें एज अ काँग्रेस सेवादल चीफ अंडर द आमचो वास्को ब्लॉक प्रेसिडेंट वामन चोडणकर. तोय कांय कारणाक लागून रिजायन जालो. मागीर तेच्या मागीर हांवें काम केलें स्टेट लेवल IT डिपार्टमेंट. तेन्ना आमी घर सोडून 15 दीस 10 दीस आमी भायर रावताले पार्टेक लागून काम करपाक लागून. म्हाका अजुनूय उगडा आसा पार्टेक लागून आमी दीस रात काम केल्लें आहा. तेच्या मागीर म्हाका चान्स मेळ्ळो वास्को ब्लॉकान ट्रेजर जावपाचो अंडर इम्रान शेख प्रेसिडेंट अंडर द गायडन्स ऑफ आमचो सैफुल्ला खान तेंचे अंडर आमकां काम करपाक. आमचो वास्कोचो एक्स कॅन्डिडेट सैफुल्ला खान तेजे अंडर काम करपाक आमी बरे भशेन काम करीत येयल्ले आहा. म्हाजे एक 15-16 वर्सां जाली हांव काँग्रेस पार्टीक लागून काम करता. आमच्या वांगडा सायडीन बसलेले आहा तुमी पळयता आसतले ते 40 वर्सां जाल्ले आहा काम केल्ले आहा. आयज ते खंय ना खंय दुखलेले आहा. फाटले 1 वर्स 1.5 वर्स जाले आमकां आयज कितें घडटा आमच्या वांगडा आमकां खबर आहा. खंय ना खंय आमकां सायडलायन करीत येयल्ले आहा. हांवें पर्सनली आमचे प्रेसिडेंट GPCC प्रेसिडेंटाक उलयल्लो पूण तेजेर कांय एक्शन तेंच्यांनी घेवंक ना. लास्ट विकानूच उलयल्लो हांव GPCC रिक्वेस्ट केल्लें हांवें सर आयज खंय ना खंय आमी सफर जाता आमी ब्लॉक मेंबर्स सफर जाता. तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें वास्कोन येयात आनी आमचें मातशें कितें तें पळयात. तेंच्यांनी ते काय म्हाका सांगलें 2 दिसान सांगता पूण कांय सांगूं ना. आयज जे सपोर्ट आमकां लिडरशिपे कडल्यान मेळपाक जाय सेंटराच्यान आसूं लोकल आसूं ते आयज सपोर्ट आमकां मेळना. आयज लोक बारीकचे बारीक लोक आयज काँग्रेसीचेर आनी BJPचेर दोगांचेर बेजार आहा. काँग्रेस पार्टी कडल्यान जे ऑपोजिशना कडल्यान आमकां मेळपाक जाय लोकांक मेळपाक जाय एज अ ऑपोजिशन ते आयज लोकांक खंय ना खंय मेळना. तेका लागून लोक आयज काँग्रेसीचेर बेजार आहा. BJPचे तरी तुमी पयले आसतले BJPचे लोक तरी इटले एकदम. आयज आतां तुमी म्हणटले आतां फ्युचर प्लॅन कितें आहा तुमचो. फ्युचर प्लॅन आमी एक फ्युचर प्लॅन आमी चिंतलेले आहा. आमी चिंतल्या आयज वास्कोन टॅक्सीकार भाव आहा पायलट आहा बाजारान आमी वयतले फिशरमॅन आहा बारीक खूब इश्यू आहा. बारीक आमचे लोक आहा लेबर क्लास लोक आहा सगळ्या कडेन आमी विजीट करतले सगळ्या कडेन वयतले. सगळे कमिटीचे सगळे समाजाचे 1-2 जाणांक आमी आपयतले एक मिटींग आपयतले तेंचे कडेन आमी एडवायस घेतले बाबा आमी कितें करपाक जाय. आयज आमच्या वांगडा अशें जाल्लें आहा. आयज आमी वास्को काँग्रेस ब्लॉक रिजायन जावन आमी आयज स्टेप घेतला एक बरो वास्कोकारांक एक बरो फ्युचर दिवपाक एक बरो बेटर वास्को पळोवपाक लागून. आयज तेंचे कडेन आमी भासाभास करतले पळयतले कितें कशें आहा. तेंच्यांनी जर सांगलें एक आमचें डिसायड केलें की बाबा एक कॅन्डिडेट आमी डिसायड करया एक आमी वास्कोकार एकवट म्हणून आमी फुडें सरया एक वास्को बेटर फ्युचराक लागून वास्को युथाक लागून एक एम्प्लॉयमेंटाक लागून आमी फुडें सरया आनी एक कॅन्डिडेटाक आमी वांगडा रावया. एक कॅन्डिडेट वांगडा जो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो आयडियोलॉजी फुडें घेवन वयतलो जो कॅन्डिडेट बारीक लोकां वांगडा रावतलो. तुमी पयले आसतले कोरोनाच्या टायमाचो जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाल्ले तेन्ना कोण रावलो आमच्या वांगडा. आमी तसले लिडर आमचे नजरेन आहा लिडर खूब जाण वास्कोन एक सैफुल्ला खान आहा
आणि एक 2-3 जाण आहा आमच्या नजरेन तांकां आमी अप्रोच जातले. आयज तुम्ही वास्कोक लागून वास्कोच्या लोकांक लागून कितें तरी चिता. पार्टी जर कितें सपोर्ट करना एटलीस्ट तुम्ही तरी लोकांक सपोर्ट करा. वास्कोच्या लोकांक बेटर फ्युचराक लागून तुम्ही सपोर्ट करा. वास्कोच्या लोकांक लागून तुम्ही रावा. आयज आमी तेंचे कडेन वयतले रिक्वेस्ट करतले. ते जर जाले रेडी जाल्यार आमी खंय ना खंय तेंच्या वांगडा वयतले. इंडिपेंडंट आसूं नाल्यार ते कितें डिसिजन घेतले लोक कितें डिसिजन घेतले वास्कोचे लोक वास्को फ्युचराक लागून आमी तेंच्या वांगडा आसतले. थँक्यू. मी सुनीता पाटील वास्को ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी. आता सांगायचं म्हणजे मी सुद्धा 30-40 वर्ष झाली हे काँग्रेसमध्ये आहे. सैफुल्ला खानांच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा मी कायम येते जाते. प्रत्येक फंक्शनला त्यांच्याबरोबर आहे आणि त्यांच्याबरोबर निवडणुकीला यायला सगळ्यालाच मी बरोबर आहे. त्यामुळं आता जे इतिहास घडला आहे तो मात्र बघण्यासारखा नाही. कितीतरी मुलं बेकार फिरतात. आज गव्हर्नमेंटाकडे 10,000 वॅकन्सी आहेत पण कुठल्याच मुलाला त्यांनी वॅकन्सी लावली नाही, जॉब दिला नाही. तर मग आता ही मुलं अशी बेकार फिरतात, व्यसनी होतात, कोण आत्महत्या करतात. असं झालं तर पुढं मुलांचं काय? याच्यासाठी मला सुद्धा भरपूर हे झालंय. कारण आमची सुद्धा मुलं बाहेर आहेत. इथं जर कामधंदा मिळत नाही म्हणून बाहेर जायचं. आता बाहेर सुद्धा कोरोनासाठी सगळे अडकून पडले. मग काय करायचं आता? त्यासाठी आता पुढं काहीतरी विचार करायचा म्हणून मला सुद्धा काँग्रेसचा कंटाळा आला. आता जिथं मी आता सैफुल्ला आहे तिथंच मी त्यांच्याबरोबर राहणार. तुम्ही म्हटलं की तुम्ही आता पार्टी सोडटा डिमिशन दिता पण तुमच्या वांगडा ती सुद्धा लिडर आसलो पयलीं तुमी कितू वर्सां तेचे वांगडा आसले सैफुल्ला खाना वांगडा. सो वेदर तोय तांच्या वांगडा रिजायन जाता कितें तुमकां सांगला जावं तूं आज फाल्यां भितर आमी आतां कित्याक फायनल डिसिजन घेतले. अजून पर्यंत आमी फायनल डिसिजन घेवना. आमी आमचे सगळे वर्कर्स आहा, आमचे सगळे मेंबर्स आहा, आमी सगळे कडेन बसतले, डिस्कस करतले आनी आमी पार्टीक खंय जॉयन करपाचें तें आमी पळयतले. सैफुल्ला खान आसा पळय तो तूं सांगता सैफुल्ला खाना वांगडा वयतलो. सैफुल्ला खान खंय आसा आतां काँग्रेसीत आसा ना 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 सैफुल्ला खाना वांगडा वयता म्हणून सांगू नाही. हांवें कितें म्हटल्यार आमी आमचे नजरेन 2-3 जाण लिडर आसा पूण तो काँग्रेसीन हय काँग्रेसीन आमी तेजे कडेन अप्रोच जातले. तांकां रिक्वेस्ट करतले. तो काँग्रेसीतून भायर येवपाक रेडी आसा ना आमी अप्रोच जातले. आतां फाल्यां तो काँग्रेसीत रावलो तूंय काँग्रेसीत परत येतलो. काँग्रेसीत येतलो म्हटल्यार कितें आयज पळय खंय ना खंय आमकां कितें तरी बरें हांव कितें डिसिजन विचारता तो ना जाल्यार मागीर दुसऱ्या कोणाक तरी आमी अप्रोच जातले. हय कोणी काँग्रेसीत रावले कोणी आसूं कितें दुसऱ्या कोणाक अप्रोच जातले आमी. तोय काँग्रेसीत आसा कितें करता नाल्यार आमी पळयतले कशें कितें आतां इंडिपेंडंट कोण रावतलो. खूब जाणां आमच्या वांगडा कॉन्टेक्टान 2-3 जाण आहा तेंच्या वांगडा आमी वयतले. सैफुल्ला जर येयलो जाल्यार वेल एंड गुड आहा. नाल्यार 2-3 जाण आमकां कॉन्टेक्टान आहा सद्या तेंच्या वांगडा आमी वयतले. इंडिपेंडंट आसूं इंडिपेंडंट नाल्यार खंयची पार्टी सुद्दां येयली जी खंयची पार्टी काँग्रेसीची आयडियोलॉजी घेवन फुडें सरता जाल्यार तेंच्या वांगडा आमी वयतले. काँग्रेसचेच कितें तशें तुमी काँग्रेसात बेजार आसा आनी भायर गेला. आमी बीजेपीक लागून बेजार आहा. बीजेपीक डिफीट. तुमी कित्याक लागून पार्टी सोडटा बीजेपीक लागून सोडटा. आयज जे लिडरशिपा कडल्यान आयज जे आमकां सेंट्रल लिडरशिपा कडल्यान आमकां आयज जो सपोर्ट मेळपाक जाय तो आयज सपोर्ट आमकां मेळना. फुडें मेळटलो सपोर्ट फुडें आतां खबर ना. फुडें जर बरो लिडर आमकां गावलो खंयचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार फुडें काँग्रेसी वांगडाच आसतले. कित्याक आयज आमी काँग्रेस स्टार्ट आमचे पॉलिटिक्स काँग्रेसीन जाले. फुडें जर आमकां बरो लिडर मेळ्ळो खंयचो बरो लिडर मेळ्ळो जाल्यार आमी काँग्रेसी वांगडाच रावतले. पूण काँग्रेस सोडूंक ना तुमी अजून काँग्रेस आतां सद्याक आमी रिजायन जाता. पूण सोडूंक ना सोडले आमी प्रायमरशीप रिजायन जाता. जाता काय जालें जालें आतां प्रेसात मागीर आमी मेल करतले आनी रेजिग्नेशन धाडटले. आनी परत बरो लिडर मेळ्ळ्यार परत काँग्रेसीन येतले. हय हय बरो लिडर आमकां गावलो जाल्यार आमी काँग्रेसी वांगडा आसतले. बरो लिडर आमकां सेंटराच्या बरो सपोर्ट मेळ्ळो जो पयलीं मेळटालो तसो जर सपोर्ट आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमी काँग्रेसी वांगडा आसतले. तुम्ही प्रेसा कडेन येवच्या पयलीं तुमी तुमच्या हेच्या कडेन कितें वचूंक ना कोणा कडेन तुमच्या जे काँग्रेसचे लिडर आसा तेंच्या कडेन कितें ना वचूंक सद्याक आमी तेंचे कडेन वचोंक ना. कित्याक ते एट प्रेझेंट ते काँग्रेसीन आसा. आमकां नाका की तेंचे कडेन आतां सद्याक अप्रोच जावपाचो. आमी कितें आतां आमची मिटींग आतां आमी आमचे भितरून मिटींग करून आमी कितें ते प्रेस आपयला आनी डिसायड केल्ले आहा. कित्याक आतां फुडें ते सुद्दां आतां PCCन जनरल सेक्रेटरी आहा.
आतां तांकां आमी आतां एप्रोच जातले कशें कितें आसा ते जर म्हणटा गो हेड जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा आसतले ते आमच्या वांगडा आल्यार आमी तांकां घेवन वयतले नाल्यार आमचे कडेन दोग तीग जाण आनी ऑप्शन पार्टी सुद्दां आमचे कडेन एप्रोच जाल्ली आहा तेंचे कडेन आमी वयतले 2-3 ते काँग्रेसाचे आहा काय भायले भायले काँग्रेसीचे आसा आमच्या वांगडा तुम्ही इतके वर्सां सैफुल्ला खाना वांगडा आसले तुम्ही सडनली सैफुल्ला खानाक कॉन्फिडन्सात घेवच्या पयलीं सडनली कित्याक हांगा अशें येवन पडटा तुमी आमी इतले वांगडा आयज म्हटल्यार तो सैफुल्ला खाना वांगडाच आसा आमी सैफुल्ला खान- पूण हेचेर आमी कांय डिस्कस करूंक ना काँग्रेस मेंबरशीप सोडच्या पयलीं तुम्ही हे जे आतां तुमी म्हणटा तुमचे तुमी हय मेंबरशिपीचे डिजॉल्व जाता म्हणटा पळय तुमी हायर ऑथॉरिटी कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी डिस्कशन कित्याक करूंक ना हायर ऑथॉरिटी म्हटल्यार कितें आमी पीसीसी कडेन उरले आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन उलयल्ले आमी सर आमकां आयज वास्कोन अशे त्रास जाता तर आमी कितें करपाचें खंय ना खंय आमी आयज दुखलेले आहा गेल्ले वरस 1.5 वरस जाल्ले आमकां आयज सायडलायन करीत येयल्ले आहा पण ह्या फुडें काय दिसता तुका सायडलायन करचें ना म्हणटा तुमी दुसऱ्या कडेन आतां शिवरा? सद्याक तरी तशेंच चालू आहा न्ही हां सद्याक तरी तशेंच चालू आहा पूण शिवरा तुमी फुडें सायडलायन करचें ना फुडें आतां फ्युचर पळोवंक ना न्ही खंय आमी ना, कशें कितें आहा हे डिसिजन घेवच्या पयलीं तुमी केन्ना गिरीश सोडून काडूंक ना तुमच्या प्रेसिडेंट हय तेच सांगता न्ही हांव आतां तेच सांगलें न्ही हांवें गेल्ल्या विकान हांव मेळलो आमचे प्रेसिडेंट सराक तेंचे कडेन 15-20 मिनटां म्हाजे उलोवपाचें जालें पर्सनल 1 to 1 तांकां सुद्दां हांवें दवरलो पॉयंट सर आयज आमकां खंय त्रास जाता आयज 3 जाण थंय कॅन्डिडेट आहा तुमीच ब्लॉका तर्फे धाडलेल्या सैफुल्ला कार्लोस आनी आमचो नंददीप रावत आयज ते खंय ना खंय तिगूय जाण सेपरेट कॅम्पेनिंग करता सर आयज आमकां थंय त्रास जाता तिगांय एक प्लॅटफॉर्माचेर आपया आनी आमकां आपय थंय बसून कितें आहा ते कॉम्प्रोमायज करया कितें आहा ते उलया आनी एक कॅन्डिडेट डिसायड करया आनी 110% आमी ते वास्को सीट जिखोवन हाडटा ते हांवें पर्सनली आमचे प्रेसिडेंट सरा कडेन उलयल्लो मागीर तेंच्यांनी सांगलेलें वचून 1-2 दिसाचो टायम दी आपूण कितें ते रिप्लाय करता पूण आयज म्हटल्यार आमकां काय रिप्लाय येवंक ना पूण तो म्हणटा आतां दुसरे 2 जाण येवपा आनी कोण येवपाचे म्हणटा पळय पूण गिरीश चोडणकर काय रिजायन जावचो ना तो तोच उरतलो मरे मागीर खंय येवपाचो म्हणटा तूं म्हणटा गिरीश चोडणकर आमकां हें करना कॉन्फिडन्स घेयना हय फाल्यां सकाळ तो आसतलोच न्हू हय तो आसतलो मागीर तो तुमकां हें कॉन्फिडन्स घेतलो बरं तुम्ही नेक्स्ट पार्टी कोणाक जॉईन जावपाची अजून काय सध्याक आमी डिसिजन घेवंक ना पूण गे पण अशें हांव आयकूंक येता की तुमी पार्टी तुमच्या कॉन्टॅक्टान आहा आनी तुमी सैफुल्ला खानाक अप्रोच फुडें काडटा म्हणजे आयकूंक येयला कितें तरी ना 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 सद्याक आमकां तरी अशें कांय ना आमकां तरी अशें आयकपाक येता की खूब जाण अशे भायल्या पार्टी येवन एका कॉन्टॅक्ट म्हणटा पूण आमच्या नजरेन तरी आमकां तरी अशें आयकलां की आमी टीएमसीन जॉईन बी जावपाचो अशें टीएमसी तरी सगळ्याक अप्रोच जाता आयज तुमी पळयता जाल्यार आमच्या सेंट्रलाक सुद्दां पणजे पीसीसीक सुद्दां सगळे लिडराक अप्रोच जाल्ल्या टीएमसी टीएमसी सगळ्यांक अप्रोच जाता तुमचो थोडे लिडर तुमचे आतां हांगा बसल्या बद्दल आनी थोडे जाण तुमचो सैफुल्ला खान एक फोटो व्हायरल जातालो एक खंय तरी फुटबॉल टुर्नामेंट टीएमसीचो आसलो तुजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी फुटबॉल टुर्नामेंट तो मे बी आपलं एक फ्रेंड रिलेशन असता न्ही फ्रेंडशिपाक लागून बी गेला आसतलो तशें की ते बेश्टे स्टेज शेअर करप म्हणल्यार अशें जायना की एक पार्टी ऑफिशियली जॉईन जाला म्हणून ते स्टेज शेअर एक फ्रेंडशीप अशें अंडर करता न्ही फ्रेंडशीप म्हणून सैफुल्ला तुमी सांगता थंय रावतलो मे बी ट्राय करतले रावतलो तो आमकां तरी इतलो विश्वास आहा तेजेर की तो आमच्या वांगडा रावतलो आयज म्हणल्यार तो रावला आमच्या वांगडा तो रावतलो आम्ही त्याच्या वांगडा इतके वर्सां रावले आनी हा सैफुल्ला काँग्रेस सोडपाचो सोडपाचो म्हणल्यार तेणी तेजे कडेन काय आमी आमची आज मिटींग जावपाची आहा. तुम्ही परत आज आमच्या वांगडा रावतलो आज आमचे जातले फायनलाइज करतले डिस्कस करून सगळे बरें थँक्यू आनी कितें आहा? नाल्या या रविना कितें विचारता दिसता रविना जाल्यार बंद केलें हय